यूथ हॉस्टेल इंडिया आणि पणजी यूथ हॉस्टेलाच्या जोडपालवान 70तल्या ठाणे गावातल्या ट्रेकिंग सुरुवात झाली. 4 दिसाच्या ह्या ट्रेकिंग मोहिमेचे बेरेस्तारा ठाणे डोंगुर्लीन सकाळी उक्तावण झाला. देशभरातल्यान 120 युवकांचे ह्या ट्रेकिंगेक आस्पाव आसा. सरकारान फक्त पर्यटकांच्या नदरेन दर्याचीच भोंवतणी आनी आशा दाखयल्या. पर्यटन खात्यान गोंयच्या सैमाची भोवडी पर्यटकां खातीर करची, अशें अखिल भारतीय यूथ अफेअर्साचे अध्यक्ष मनोज जोशीन सांगले. यूथ हॉस्टेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया गेली 4 वर्सां हो प्रोग्राम चलयता हांगा ठाणे डोंगुर्ली गांवांत. मनसून ट्रेकिंग एक्सपिडिशन. पावसान गोंय जितलें सुंदर आसता तितलें आनी खंयच्याच वर्सा भितरल्या म्हयन्यांत नासता. सो पावसान ट्युरिस्टांक गोंय दाखोवप आनी स्पेशली जस्ट ट्युरिस्टूच न्हय तर निसर्ग प्रेमी जे ट्रेकिंग करूंक सोदतात आनी निसर्गाचो बऱ्यापैकी आनंद घेवंक सोदतात असल्या लोकांक पावसान गोंय दाखोवप हो आमचो हाज्या फाटलो उद्दिश्ट. गोंयचे जे धबधबे आसा सुंदर एका फुडले एक अशे धबधबे आसा ते ह्या 4 दिसांत 12 धबधबे आमचे पार्टिसिपंट्स विजीट करतले. आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें सिद्धार्थ बाबान की फुडल्या वर्सा हो प्रोग्राम कमीत कमी म्हयनो 1.5 म्हयनो चलोवपाची आमची इच्छा आसा. पंचायतीन आनी जर आमकां सहकार्य केलें जाल्यार म्हयनो 1.5 म्हयनो हो प्रोग्राम चलोवंक शकता आमी. आनी हो प्रोग्राम ह्या गांवांत चलोवन गांवाच्या लोकांकूय मातसो फायदो जावंक जाय हाज्या फाटलो हो उद्दिश्ट आसा. गांवचे एटलिस्ट 2-2 जाण प्रत्येक दिसा गायड म्हूण लागतले. हांगासर आमकां जेवण करपाक हें करपाक लोक लागतात ते गांवचेच सगळे लोक आसता. प्लस गांवचे जे बाकीची दुकानां आनी कितें ह्या प्रोग्रामा खातीर कितें कोण हँडीक्राफ्ट बी करतात ते बऱ्यापैकी विकूंक शकतात. सो गांवची उन्नती जावची आनी लोकांक ट्युरिस्टांक हो गांव एक खेडेगांव जाचे पर्यटन दृश्ट्या कांयच व्हडलें अजून पर्यंत सरकारान केल्लें ना. आज पर्यंत सगळ्या सरकारांनी जर कितें केलें जाल्यार फक्त बीच टुरिझमूच प्रमोट केल्लें आसा. असले गांवगिऱ्या वाठारांक इतले खंयच्याय बिचा पेक्षा चड सुंदर असो 70चो वाठार आसा. आनी ह्या गांवांक ह्या सैमाचो जाता तितलो चड लोकां मेरेन हो सैम पावोवपाचो आमचो एक उद्दिश्ट आसा. आनी ह्या गांवच्या लोकांच्या सहकार्यान आनी पंचायतीच्या सहकार्यान हो आमी उद्दिश्ट जरूर सफल करतले. 4 दीस चलपी ट्रेकिंग महोत्सवांत वांटो घेतिल्ल्यांक धबधबे, वेस्टर्न घाट आनी हेर जाग्यार भोंवपाक मेळटले, अशें सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगलें. 70चे निसर्ग हो यूथ हॉस्टेलाच्या माध्यमांतल्यान आयज भारतभर पावता. भारत देशांतले सगळे कानाकोपऱ्यांतल्यान 120 पार्टिसिपंट्स हांगा आयल्या आनी 70चे निसर्गाचो मनसोक्त आनंद घेवपाक आयच्यान ते चालू करतले. 4 दीस चलपी प्रोग्राम हो 70तले 4 वेगळे वेगळे धबधबे तांकां दाखयतलो. आमचो वेस्टर्न घाटाचो निसर्ग म्हादय अभयारण्याचो एक भाग ते सगळे पळयतले. आनी म्हाका दिसता हांवें एक नॅशनल इंटिग्रेशन जाताच वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले लोक येवन वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे सगळे लोक येवन. पूण एक मेन म्हणजे आमचे गोंयचे नांवूय जागतीक स्तरार पावता. ठाणे गांव हो एक निसर्ग संपन्न गांव आसा आनी म्हाका दिसता हो फक्त 4 दिसाचो प्रोग्राम न्ही तर एक म्हयनो 1.5 म्हयन्याचो प्रोग्राम जावपाक जाय, जाका लागून गांवकारांकूय थोडोसो बेनिफीट जातलो, कमर्शियल बेनिफीट जातलो, पंचायतीकूय उत्पन्न जातलें आनी एक आमचे ठाणे गांवचे 70 तालुक्याचे नांवूय जागतीक स्तरार पावतलें.